काणकोण कोळमा रस्तो सामको काबार जाला। गांवांतले 100 घरांक यो वच करतले जाल्यार हो एकच रस्तो, मात रस्त्यार चलपाची माणसुकी ना। वचत थंय फोंडकुलां पडल्यात आनी रेबो दाटला। नगरसेवक म्हणटा 2 दिसां भितर पालिका थंय रोबोल घालून तात्पुरती वेवस्था करतली। काणकोणा कोळमांतले रस्त्याचेर पालिकेन सामकें दुर्लक्ष केल्ल्यान थंयचे लोक बेजारल्यात। गांवांतल्या रस्त्यांची हालत पळयल्यार तो रस्तो काय कोण तें कळना। लोकांक घरा येतना रेब्यांतल्यान यो वच करचें पडटा। गांवांत येतले जाल्यार दुसरे कडच्यान मार्ग ना। आसा तो सारको करपाक पालिका आयज फाल्यां करता। गांवांत कोणूय बरो ना जाल्यार ताका दोतोरा कडेन खंयच्या रस्त्यान व्हरप हो लोकांचो नित्याचो प्रस्न। आमच्या थंय गुरवार बायलो आहाय वाड्यार, ते वाड्यावेले गुरवार बायलो ह्या हितूंतल्यान कशी व्हरतली? जावं बरी नासली मनशां आमचे आहाय, हार्टाची प्रेशराची मनशां आहा, त्या लोकांनी कशी वचप ह्या वाटेन? उबारून व्हरचें पडटा। उबारून व्हरचें पडटा, खुर्चेर बसून तांकां व्हरता, हितूंतल्यान चलोन जायना। भुरगीं शाळेंतय नित्याक रेब्यांतल्यानच यो वच करतात। कितलेशेच फावट भुरगीं तातूंत पडल्यातय। एक मुखार बसले कितें शाळे भुरगीं हय सायकल गेली व्हडली आनी एक फाटल्यान बसले बॅलन्स जालें तेंच्या फाटल्यान आसलें अशें पडलें बेकार चुको सगलो। शिगम्याक देवा धर्माक उत्सवाचें कितें आसल्यारय लोकांक आनी देवाकय होच रस्तो। दिवजांय वतात हेच वटेन। देव धर्मा वाट हीच आमगेली आनी आमगे मनशाली वाट हीच आनी दुसरी वाट ना तुमकां। लोकांनी पालिके कडेन प्रश्न काडून पळयलो, पालिका कांयच जाग माग करिना। डांबरी रस्तो करतात तेन्ना करात, सद्याक गरजेक लोबर तरी घालून दियात म्हणून कोळमकार मागतात। आमचो हो रस्तो सामको डॅमेज जाला। तेन्ना आमी आमचे हांगा कावन्सिलर आहा न्ही, तेज्या घोवाक सांगलें, सर मातशें आमचे रस्ते हेवटेन यो आनी आमचो रस्तो कितें जालो तो पळय म्हूण। तो म्हणटा आपल्या म्हणटा हेवटेन येवपाची गरज ना, हो रस्तो आपल्याक लागना। कावन्सिलरांक आमी म्युन्सिपालिटी कळयलें, आमी गेले बुधवाराक कळयलें, बुधवार बेस्तारा ह्या कावन्सिलराक सांगलें आमी आतां 15 दीस जाले, अजून कांयच ना येयच ना। तो म्हणटा म्हाका मिनिस्टर वचून सांग। नगरसेवक तोंड उगडपाक तयार ना। प्रुडंटान हो प्रस्न नगराध्यक्षा कडेन काडलो। रस्त्याची परिस्थिती पळोवन त्या प्रमाण तात्पुरतो लोबोर घालून दिता म्हणून नगराध्यक्षान उलोवन दाखयला। प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। पेडणेकारांक सध्या उदक सारकें मेळना। सकाळीं फक्त 1 ते 2 वरांच उदक येता। तातूंत भर म्हूण पेडण्या मावसावाड्यार आशिल्ले उदकाचे टाकयेचेर उदका स्रोत खात्याचें मातय लक्ष ना। उदकाची टाकी उक्ती पडल्या। ते उदकान गांवांत रोगराय पातळत म्हूण लोक भियेल्यात। खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात। चांदेल उदका प्रकल्प आनी तेळारीचें उदक आसूनय पेडणेकारांक सध्या उदकाक हाल। मावसावाड्यार उदकाच्यो टाकयो आसात। हे टाकयांतल्यान भोंवतणच्या कितल्याशाच गांवांनी उदक वता, मात ते टाकयांची दशा पळयात। 24 वरां धापणी उक्ती। रोगराय पातळत म्हूण लोकांक भंय। पावसाळो आशिल्ल्यान लोक चडच भिल्यात। सगळ्याचे सगळे मिटर ओपन आसा आनी सगळ्या मिटराचेर फातर घालून सगळे मिटर फोडल्यात। आतां हांगासर पळयल्यार जाल्यार कितें आसा, हेतून कोणें कितें हाडून उडोवंक शकता। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमकां मेन म्हटल्यार उदक ना हांगासर, कळ्ळें न्हू। आमकां 9च्या पयलीं सकाळीं उदक वयता। हे इतलेचेरच सोंपना। थंयच एकलो वेपारी कोंबड्यो आनी मासाक मारिल्ले जनावरांची सगळी घाण हाडून उडयता। थंयचेच उदक गांवाक वता। खात्यान लक्ष घालून ह्यो गजाली बंद करच्यो म्हूण लोकांनी शिटकावणी दिल्या। हो जो मामू म्हणून एक हांगा मनीस आसा, खूब वर्सां हांगा बकरे कापता आनी तेचें जालें कितें, तो ताका हांवें खुबदां नोटीस दिल्या, खुबदां ताका सांगलां, अरे बाबा तुजें हतें आहा तें व्हरोन लांब उडय। तो हा म्हणटा आनी हांगा टाकये कडेन उडयता। की घाणेरडी परिस्थिती जाल्लेली आसा की थंय जी कत्तल हानी जाल्लेली आहा म्हणटात तशी। हाच्या खातीर हेल्थ ऑफिसर हाडचो आनी हो जो रिपोर्ट आसा ह्यो माननीय आमच्या मुख्यमंत्र्याक वयर धाडचो अशी हांव हायच्या सगळ्या ग्रामस्थांक विनंती करता। आनी जर हे सगळे जावंक नसात तर आमी सगळे हांगाचे ग्रामस्थ आसात आनी सगळे हांगाचे कावन्सिलर आहात ते आमी आंदोलन धरण्याक बसतले। विनोद मेथर, प्रुडंटा खातीर। वास्को दाम बाबाचे सप्ताचे फेरयेक लागून रस्ते आनी येरादारी आडवता। सप्ताचे फेरयेचे दीस उणे करचे म्हूण वास्कोचे कांय दोतोरांनी हायकोर्टांत याचिका घाली। परिस्थितीचेर चर्चा करूंक आमदार, मुख्य अधिकारी, नगरसेवक, सरकारी अधिकारी आनी थळाव्यांची बसका जाली। सप्ताचे फेरयेक लागून येरादारी आडावची ना अशें उतर सप्ता समितीन दिलां। नगरसेवक म्हणटात फेरी 10 दीस तरी जायच। वास्कोचे सप्ताचे फेरयेन थंयच्या लोकांक येरादारीक त्रास जातात। सप्ता चलतात 24 वरां, मात फेरी उरता आठवडोभर। दोतोरांनी हायकोर्टात घाल्ले याचिकेचेर मुरगांव पालिका 8 ऑगस्टाक प्रतिज्ञापत्र घालपाची आशिल्ली, पूण आतां तांणी बेत फुडें धुकल्ला। दुसरे वटेन पालिकेचे मुख्य अधिकाऱ्यान सप्ताची फेरी 7 दीस दवरची म्हूण आदेश दिल्लो, पूण पालिका मंडळान सप्ताची फेरी 10 दिसां मेरेन दवरपाचो थराव घेतला।
ते प्रमाण सप्ताची फेरी 12 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट मेरेन चलतली. 7 days. We have asked closure and our council has also consented for 7 days. फेरयेन रस्तो आडावचो ना हाची जतनाय घेवपाचे उतर आमदार कार्लोस आल्मेदान दिला. We will be monitoring it systematically. Even the fire brigade will take a round daily in sapta fire brigade round मारतले daily. एक राउंड मारतले कित्याक नाल माहिती एन्क्रोचमेंट आसता ताका लागून वी डोंट वॉन्ट एन्क्रोचमेंट मागीर सो देन दॅट द फायर ब्रिगेड विल डू अ राउंड डेली. दोतोर म्हणटात रस्तो आडवना जाल्यार हरकत ना. Finally, our intention is solving out the problems. If the problem is sorted out, that's all. Primary opinion looks like all the understanding things should judiciary. be done systematically. People of Vasco should not suffer. We are for the fair. Sapta committee has categorically mentioned that the fair has got nothing to do with the religious ceremony. The religious ceremony is for 2 days, and I am very much for the religious ceremony. The fair, if at all they want to have it, should be held in a systematic way. वास्कोच्यान दिशांत परब प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.